सुकले ते दमट आमगे कपडे घातले मम्मीन हांगसर सुकत बट भायर ना एकदम दमट आसा सामकी कपडे बीन सुकोवन येयना बरें कारण असले दमट असल्या उपरांत न्हय बरें सुकना कपडे तरी घातले तेणी सकाळी घातलेले पूण आयज पावसान न्हय सकाळच्यानूच असो काळोख करून आसा बरें कडक अशें वत ना अशें दिसतालें सकाळी सकाळी की पावस येतलो म्हणून बट सदां सारकें चाललें आसा पावस काय येना आनी तेच्या डबलीन गरमी जाता हे केलें सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुमी आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा दनपारची 12 कितें तरी जाल्ली आसा आनी आतां खंय तरी हांव व्हिडिओ स्टार्ट करता वदळच्यान प्लॅन करता व्हिडिओ बेगिना स्टार्ट करतले बट जायत ना जालो सो म्हटलें चल आतां स्टार्ट करया आनी आयज तशेंशें म्हटल्यार मातशें रेस्ट मोड म्हाजो ऑन आसा आयज व्हडलेंशें काम कांय ना म्हाका माझ्या वाटेचें काम आयज संजून केल्लें आसा म्हटल्यार काल एक्चुली राती कडेन तो ऑर्डरी बीन तेंच्या थंय घेवन गेलो तेच्या घरा कडेन सो आयज तेणी थोडेशे ऑर्डरी पोस्ट केले तेका लागून म्हाका आयज मातसो असो रेस्ट म्हणटा तसो आनी तेच्या भायर एक रेसिपी आसली म्हटल्यार रिक्वेस्टेड खूब पयलीं रिक्वेस्ट येयल्ली हांवें वॅज थाली शेअर केल्ली त्या थालयेन न्हय पणसाची भाजी सांसव आसले मागीर आनी कितें कितें आसलें सो तेन्ना न्हय म्हाका रिक्वेस्ट येयल्ली सांसव दाखय म्हणून बट ऑलरेडी न्हय म्हाज्या चॅनलाचेर सांसव हांवें 2 फावटी दाखयल्ले आसा पूण ते मेळना आसतले थोडे जे न्यू सबस्क्रायबर आसा तांकां मेळना न्हय तर म्हटलें चल आयज शेअर करया सो आतां ह्या व्हिडियोन हांव शेअर करतलें आनी आमच्या हांगसर घोटां बीन सांगूं नजो इतलीं ह्या वर्सां आमी घोटां आंबे बीन खाल्ले आनी भरपूर म्हटल्यार भरपूर सामकी आनी म्हटल्यार घोटां जीं आसा न्हय तीं आमी स्टोर करून दवरता फ्रिजान म्हणजे पावसान बीन आमकां बरी पडटा आनी चड क्वॉन्टिटीन सद्या मेळटा न्हय घोटां जी आसा ती सो म्हटलें चल करया आयज आनी मेन करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय सांसव आयज एक्चुली मम्मीक आयज कोणाक दिवपाक जाय म्हटल्यार हांवें न्हय ऑर्डर दिल्ली अळसाण्याची म्हटल्यार अळसाणे म्हाका कमी पडलेले सो आयज घेवन येवपाक आसा अळसाणे एक्चुली कालूय अळसाणे हाडले थोडे सो तेन्ना न्हय तेणी सांसव ट्राय केल्ले आमचे आनी आमचे सांसव ताका खूब लायक जाले तो म्हणपाक लागलो म्हटल्यार जो ऑर्डर घेवन येयल्लो न्हू तो म्हणपाक लागलो आमच्या घरा कडेन अशे तरेन करिना आमी म्हटल्यार तो एमएच आसा सो एमएच सायड अशा तरेन करिना सो मम्मी म्हणपाक लागली बरें आपूण दिता तुका आमच्या पद्दतीन करून सो ताका लागून आयज मम्मीन प्लॅन केलो की सांसव करया आनी तो येतलोच आयज जेवपाक येतलो आमगेर सो तेन्ना ताका सांसव बी दितली मम्मी व्हरपाक घरा कडेन तेज्या कारण तेज्या भुरग्यांक बी लायक आसा खंय सांसव बी सो मम्मी म्हणपाक लागली बरें आपूण दिता तुका करून सो ताका लागून ना सांसव करपाचो प्लॅन केलो आनी चड क्वॉन्टिटीन करता आयज आमी सो फुडें तुमकां पळोवंक गावतलेच आनी तेच्या वयर हांवें ताका ऑर्डर दिल्ली चवळी बीन कोणाक जाय आसली सो तो घेवन येतलो आयज बरें म्हटलें काल थोडेशे अळसाणे हाडले तेणी मागीर परत ऑर्डरी येयले ताका लागून परत ताका कॉल करून सांगलो की परत घेवन ये म्हणून सो आयज तो चवळी आनी अळसाणे हाडटलो चवळी दाखयता मागीर तुमकां ओके असं जर कोणाक जाय नाही जाल्यार ऑर्डर करूं शकता तुमी आनी चला तर किचनान या रेसिपी पळोवन घेया खूब दिसांनी हांव रेसिपी शूट करता आनी तेज्या भायर म्हाजो आवाज खळखळ जाता मदीं मदीं सो सामकें थंडेन काबार जाल्लें आहा सद्या खोकली बिकली रातची असली येता की न्हीद ना सामकी न्हिदोंक तर जायत ना आनी रेस्ट खंय आसा न्हय ताका लागून तर चला सांसव आमच्या पद्दतीन कशें कितें करता तें दाखयता कारण रिक्वेस्टेड अशी व्हिडिओ आसा तेका लागून ओके पळयात हांगसर हांवें गोटां घेतलेली आसा तर सगळ्यान पयलीं हांव न्हय गोटांक मीठ मसालो गोड बीन लावन दवरतलें आनी ही जी गोटां आसा न्हय ती सायजीन अशी मिडियम जी बारीक येता पळयात ती आसा आनी हांगसर हांवें क्वॉन्टिटी मातशी चड घेतलेली आसा गोटांची सो हे पळयात मातशेंशें उदक सुद्दां आसा गोटांनी तर म्हटल्यार गोटांचेंच उदक आसा तें तर सगळ्यान पयलीं आतां हेका हांव मीठ लावन दवरतलें बरी क्लीन करून घेवंक जाय ती आनी अशा तरेन हांवें ती क्लीन करून घेतलेली आसा साल्ला बीन सगळी काडून निवळ करून घेतल्या आतां ताका मीठ मसालो आनी गोड लावन दवरया पयलीं सो जशी तुमची गोटां आसा त्या प्रमाणे तुमी हांगसर मीठ एड करा हे पळया तेज्या मागीर हांगसर हांव रेड चिली पावडर एड करता हे मातशें हांव लावन दवरतलें म्हटल्यार गोटांक मागीर मसालो बीन बरो लागता तेका लागून तेज्या उपरांत हांगसर हांवें गोड घेतलेले आसा सो हांगसर हांव गोटांक थोडेशे गोड पयलीं एड करतलें आनी मागीर बाकीचे मागीर एड करतलें सो थोडेशे गोड हांगसर घालता हांव
बाकीचे मागीर घालतले. आता हे सगळ्यांना बरें मिक्स करून घेया. आणि हांगसर हांवें गोठाची घेतल्या न्हय, ताका चड अशें गोड लागना कारण ती खूब गोड अशी आसा. ताका लागून थोडे थोडे गोठांक न्हय मातशें गोड जें आसा न्हय तें चड लागता. सो ह्या गोठांक तितले गोडाची गरज ना, म्हटल्यार अशी गोडूस कही, चड गोड अशी. सो हे बरें मिक्स करून घेवन मातसो वगत हांव दवरतलें, म्हणजे सगळें बरें न्हय लागतलें. आनी गोठां आमची रेडी जाता म्हणसर हांव मिरसांग रेडी करून घेतलें. सो हे बरे तरेन मिक्स जाल्लें आसा. सो आतां हे आमी सायडीक दवरया आनी वांटप रेडी करून घेवया. सो हांगसर हांवें न्हय उदक बीन कांय एड करूंक ना, कारण हांगसर उदक दिसता आसतलें तुमकां. सो हे गोठांचेंच उदक आसा, ताका लागून. हांगसर न्हय सोय घेतलेली आसा, जशी तुमची गोठां आसा त्या प्रमाणे हांगसर तुमी सोय घेया. सो सोय आमकां वांटून घेवपाक जाय. आतां तेज्या मागीर हांगसर बाकीचो मसालो एड करा. तेज्या उपरांत हांगसर हांवें थोडेशे मेथयो घेतलेले आसा, मातशेशे गरम करून घेतले ते, म्हटल्यार मातशेशे भाजून घेतलेले आसा. सो चड भाजूंक जायना, मातशे गरम केले खूब जाले. आनी जर तुमी मेथयो घालिना जाल्यार स्कीप करूं शकता. आमी हांगसर मातशेशे मेथयो उडयता. सो अशे तरेन मेथी घातलेली आसा. आतां हांगसर न्हय जाय तितले अशें तुमी उदक घाला आनी हे बरें वांटून घेया. हांगसर म्हाका जाय तितलें हांवें उदक एड करून घेतलेलें आसा. सो आतां हें वांटून घेवया आनी मागीर फुडली स्टेप पळोवन घेवया. ही पळयात हांगसर न्हय आमची मिरसांग बरे तरेन बारीक अशी वांटून घेतलेली आसा हांवें. तुमकां जाल्यार तुमी मोठी काडूं शकता, बट आमी न्हय बारीकूच अशी वांटून घेता. सो बारीक अशी रेडी करून घेतलेली आसा हांवें. तर आतां आमी न्हय गोठां जी आसा न्हय ती फोडणेक घालया. ही पळयात. तो फोडणेक घालच्या पयलीं न्हय एकदां तुमकां गोठां दाखयता. ही पळयात अशे तरेन गोठां आमची बरी रेडी जाल्ली आसा. सो जेन्ना बी आमी सांसव करता न्हय तेन्ना एटलिस्ट 5-10 मिनटां तरी न्हय अशें सगळें ल्हान दवरलें न्हय का गोठां आमची बरी अशी रेडी जाता. ही पळयात कलर सुद्दां बरो येयल्लो आसा, मसालो बरो लागलेलो आसा. सो आतां आमी हांकां न्हय फोडणी मारून घेवया, फोडणेक घालया. ही पळयात सगळ्यान पयलीं न्हय हांगसर इल्लेशें हांव तेल एड करता. हलकीशी मातशी न्हय मिक्स करून घेया. आणि आता भितर न्हय गोठां घाला. गोठां आनी सांसवां जी आसा न्हय ती आतां बरी मिक्स करून घेयात. आतां भितर घालया आमी मिरसांग. आतां जितले हांगसर पातळ जाय ते अकॉर्डिंग तुमी हांगसर उदक घालपाक जाय. पयलीं मिरसांग मातशी मिक्स करून घेया आनी मागीर उदक एड करा. जितले उदक एड करूंक जाय तितले उदक एड करा. हांगसर आमी न्हय चड अशी पातळ करता, ताका लागून हांव चड उदक एड करता. तुमकां जर सांसव न्हय दाट अशें जाय न्हू जाल्यार तुमी उदक जें आसा तें कमी एड करा. हें आतां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. मातशें पातळ न्हय खावपाक खूब बरें लागता, टेस्टी सामकें. ताका लागून आमी पातळ अशी करता. हे पळयात आतां चवीनुसार मीठ एड करा आनी तें बरें मिक्स करून घेयात. तेजे उपरांत हांगसर हांव गोड एड करतलें. सो हे आतां बरें एकदां मिक्स करून घेयात आनी एका बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय आतां आमकां. तर गायज हे पळयात हांगसर न्हय ऑलमोस्ट खतखतो येवपाक स्टार्ट जाल्लो आसा. रेसिपी आमची डन आसा आनी तुमकां जाल्यार तुमी दाटसर अशें दवरूं शकता आनी अशें जर पातळ जाय जाल्यार पातळ सुद्दां दवरूं शकता. हे पळयात पातळ मातशें बरें लागता खावपाक. सो अशे तरेन हांगसर आमची रेसिपी रेडी जाल्ली आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी मुद्दाम ट्राय करा. तर आतां हांगसर हांव न्हय गॅस बंद करता. हे पळयात सो कलरूय बरो येयल्लो हांव पळयात.
केन्नाच नाही टायम जालो 2 जाय दिली ऑलमोस्ट जेवपाचो टायम जालो तर आता म्हटलें तुमकां थोडोसो स्टॉक दाखोवया. सो खूब जाणांक हळसणे जाय आसले आनी हेच्या पयलीं बीन हळसणे खूब जाणांनी घेतलेले तर आता परत आसलो तसो म्हाजे कडेन स्टॉक येयल्लो आसा आनी खुबशे कस्टमर एकदमूच अशें घेता म्हटलें कोणाक 5 किलो मागीर कोणाक 6 किलो कोणाक 4 किलो अशे कस्टमर एकदमूच घेता. सो आता म्हाजे कडेन परत आसलो तसो हळसण्याचो स्टॉक येयल्लो आसा आनी सायड बाय सायड चवळी सुद्दां येयल्ली आसा. चवळी नासली म्हाजे कडेन चवळी गावत नासली बट फायनली म्हाका चवळी गावल्ली आसा. तर हे पळयात हळसाणे आमी न्हय ते पॅक करून घेतले कारण ऑर्डरी पोस्ट करूंक जायना तेका लागून अशे तरेन पॅक करून घेतलेले आसा. दाखयता तुमकां डिटेल्सान हळसणो कसो आसा. हळसणो मेन म्हटल्यार क्लीन आसा बरो आनी हळसण्याची क्वॉलिटी खूब बरी आसा. खरें सांगता तुमकां हळसण्याची क्वॉलिटी खूब बरी आसा. हे पळयात सो अशे तरेन हळसणो आसा हळसाणे ओके. तर स्टॉक येयल्लो आसा हळसण्याचो. जर आजून कोणी ऑर्डर करूंक ना जाल्यार ऑर्डर करूं शकता तुमी. तेजे उपरांत चवळी दाखयता तुमकां आतां. पळयात हळसणे आसा हळसण्याची क्वॉलिटी तुमी हांगसर पळोवंक शकता. बरो आसा हळसणो सामको. हो पळयात क्लीन आसा सामको. तर अशा तरेन हळसण्याचो स्टॉक येयल्लो आसा आनी तुमकां जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता. आमी अशें न्हय पॅकेट पॅक करून घेतलें म्हणजे आमकां बरें पडटा न्हय पोस्ट करपाक तेका लागून. आनी सद्या हांगसर हांवें तुमकां थोडेच दाखयल्ले आसा बट स्टॉक भरपूर आसा म्हजे कडेन हळसण्याचो. पळयात हळसणो तुमकां क्लीन दिसता आसतलो. पळयात हळसण्याची क्वॉलिटी खरी बरी आसा. सुकयल्ले बीन आसा तुमकां सुकोवपाची बीन कांयच गरज ना अशे तरेन आसा. ती चवळी सुद्दां सद्या स्टॉकान म्हाज्या इल्ली आसा. ही पळयात चवळी सुद्दां खूब बरी आसा क्लीन आसा. हे पळयात चवळ्यो तुमी हांगसर पळोवंक शकतात. चवळ्यांचो रोस सुद्दां बरो जाता आनी अशे तरेन ही चवळी आसा. फ्रेश स्टॉक आसा सामको. हे पळयात आनी ही सुद्दां स्टॉकान येयल्या. जर कोणाक चवळी जाय जाल्यार चवळी तुमी ऑर्डर करूं शकता. ही सुद्दां इवन सुकयल्ली बीन आसा. सुकोवपाची बीन कांय गरज ना तुमकां. सो अशे तरेन एकदम व्हायट कलर. हे पळयात अशे तरेन कलरूय बरो आसा एकदम धवे सामके चवळी आसात आनी बरें सुकोवन बीन रेडी केल्ले आसा. अशे तरेन आसा. खूब जाणांक जाय आसली चवळी नासली म्हाजे कडेन एक्चुली बट फायनली म्हाका चवळी सुद्दां गावल्ली आसा. जर स्क्रिनीचेर नंबर दिता तेजेर तुमी कॉन्टेक्ट करूं शकता म्हाका. घर चवळेचो खूबच बरो आसा. मोठो आसा मेन म्हटल्यार सायजीन खूब बरो आसा. आनी हे जे दोनूय हांवें तुमकां दाखयल्या पळयात चवळी आनी हळसणे जे आसा न्हय ते प्रॉपर ऑर्गेनीक आसा. म्हणजे जे गांवांत एक्चुअली शेत करता तेंच्याच कडसून हांव घेता ते आनी तुमचे पर्यंत सद्या पावयता. ओके सो अशा तरेन आसा. आनी हो व्हिडिओ पळोवन तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करूं शकता. स्क्रिनीचेर कॉन्टेक्ट नंबर दिता. सोमतें जाता जाल्यार तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करा कारण चवळी म्हण हळसणे म्हण हेचो न्हय स्टॉक उरना. रोखडो काबार जाता आनी थोड्यांक मागीर मेळना. तेका लागून व्हिडिओ पळयलो जाल्यार सोमतें म्हाका कॉन्टेक्ट करा म्हणजे तुमकां चवळी बीन मेळपाचे चान्सीस खूब बरे आसता. आनी आतांय बीन आजून हांवें हळसण्याची ऑर्डर दिल्ली आसा. पळोवया ती केन्ना येतली. तेज्या भायर हळद सांगल्या खूब जाणांनी हळद गांवठी हळद. सो हळद जी आसा न्हय ती स्टार्टिंगूच आउट ऑफ स्टॉक जाली तरी बट म्हाजी ट्राय चालू आसा. हळद गावता काय म्हणून पळयता हांव खंयूय. आनी मूग सांगलेले बट मूग खंयूच ना. हांवें खूब ट्राय केली बट मूग काय मेळत ना म्हाका खंय. सो तेका लागून अशें तरेन आनी जेवपाचो टायम जालो आतां जेवतलें बीन हांव आनी परत मागीर सांजचे टायमार पॅकिंगेक वचोंकूच जाय. काम आसा रेस्ट वचो ना. ओके तर चला गायज मागीर मेळटा तुमकां. जेवता बीन मस्त रेस्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आवाज खोकली सगळे मिक्स जाता सगळें. ओके चला. सांजची न्हय 6:30 जाल्ली आसा आनी आतां व्हिडिओ जो आसा न्हय तो हांव कंटिन्यू करता. एक्चुली वदळच्यान व्हिडिओ अजिबात कंटिन्यू करूंकूच ना. चिंतलेलें की झाडां बीन लायतलें म्हणून बट तोय बीन प्लॅन म्हाजो फ्लॉप जालो. लावकूच ना. मातशें न्हिदलें रेस्ट केलो. रेस्ट करता म्हणसर जी खोकली स्टार्ट जाली न्हय सामकी कंटिन्यू न्हिदोकूय गावना. आतां म्हटलें व्हिडिओ कंटिन्यू करया आनी एटलिस्ट एंड करया म्हटलें व्हिडिओ. सो हांगसर आसलो तसो न्हय हळसण्याचो आनी चवळेचो स्टॉक येयल्लो आसा आनी तेतूनय मातशें बिजी उरलें कारण ते ऑर्डरी बीन घेवन येयल्लो तेका लागून तेचे बरोबर हे करता ते ऑर्डरी बीन हे करता म्हणसर थंय टायम गेलो. तर मागीर पॅकिंगेक मातशें बसलें. सो दाखयता तुमकां आतां स्टॉक सद्या फ्रेश परत आसलो तसो येयल्लो आसा. चवळी आनी हळसणे फाल्यां पॅकिंगेक वयतले आनी ऑलरेडी आयज हांवें वॉट्सॅपार अपडेट दिल्लो स्टेटस घातलेले. सो थंय खूब जाणांनी न्हय ऑर्डर केल्ले आसा. पयलींच ऑर्डर केले स्टेटस घातले आनी रोखडे ऑर्डर केले. तर दाखयता तुमकां. ओके
पळयात तुमी पळयात हांगसर न्हय अळसाणे आसा आनी चवळी आसा. चवळी खरीच बरी आसा ही पळयात. सो बरी क्लीन आसा आनी चवळी जी आसा न्हय म्हटल्यार गर जो आसा न्हय बरो मोठो आसा हे पळयात. सो अशे तरेन पॅक करून दिल्ले आसा म्हटल्यार आमच्या गांवान अशेंच दिता पॅक करून. मागीर आमी तुमकां अशे तरेन पॅक करून दिता. सो हे पळयात आनी ही आसा अळसाणे. अशे तरेन आसा अळसाणे बरें आसा. हेचोय गर बरो आसा, क्लीन आसा प्लस मोठो आसा. सो सद्या हांगसर तुमकां हांवें थोडो स्टॉक दाखयल्लो आसा. सो अशे तरेन स्टॉक परत येयल्लो आसा. जर कोणाक जाय जाल्यार स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता, वॉट्सॅप करा म्हाका आनी ऑर्डर तुमची बूक करा ऑर ऑर्डर करा डायरेक्ट. सो अशा तरेन हे पळयात. कारण हेच गोश्टी नाही मागीर पावसान मेळना तुमकां. अळसाणे चवळी बीन अजिबात पावसान मेळना. आमी तर सामकें स्टोर करून दवरता. आनी एक कस्टमरान जस्ट वदळ म्हाका मॅसेज केल्ली की लास्ट टायम हांवें अळसाणे घेतलेले तुज्या कडसून, म्हटल्यार पेडणे सायडूच ते अळसाणे घेतलेले, आजून पर्यंत खाल्ले म्हणून. म्हटल्यार एकदम क्वॉलिटी बरी आसली आनी बरें सामकें येयले आपल्याक म्हणून कांय प्रॉब्लम जावंक ना. आनी तेच्या भायर आतां जस्ट 2 म्हयने पयलीं तेचे अळसाणे खंय काबार जाले अशें सांगताले ते म्हाका. सो थँक्यू सो मच तुमी असो रिस्पॉन्स दिता म्हणून. तर कोणाक जाय जाल्यार कॉन्टॅक्ट नंबर हांगसर शेअर करता, तुमी म्हाका व्हॉट्सॅप करूं शकता. ओके. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता. आयचो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. त्या देव बरें करूं. बाय बाय.